Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. Speaker sir, a question also to JSIDCच्या संबंधित असा ongoing projects. ते सगळे मागे information दिला ते compile केले. JSIDC actually was a special purpose vehicle, basically to complete projects of bigger magnitude in a fast track procedure. आणि म्हणून ताजो chairman असतो तो स्वतः chief minister is the chairman of JSIDC basically, so that there should not be any problems in completing the projects. But what I notice here after going through all these lists, there are many projects which are remaining pending for a long time. Speaker sir, सगळ्यात पहिली व्हडले रिजन जे आशिल्ले इट इज एन कोविड पॅन्डेमीक. फाटल्या 2 वर्साच्या पिरियडात म्हणजे सगळे कामूय बंद उरले आणि दुसरे ड्यू टू द इकॉनॉमिक कन्स्ट्रेन आमी प्रोजेक्ट बरेचशे फुडें व्हरूंक ना. म्हणून हांव मान्य करता फाटल्या 2 वर्सांक आनी एकदां कोविडांतल्या 2 वर्साच्या काळांत केल्ल्या कारणान कॉस्ट एक्सक्लरेट जाल्ल्या कारणान परत तांकां ते प्रोजेक्ट रिवायज करप आनी त्याच रेटीक फुडें व्हरप हें तांकां कठीण जालें. ताज्या खातीर म्हणजे आमी बरेचशे हातूंतले प्रोजेक्ट म्हाका खबर आसा म्हणजे जे 2017-18 सुरू जाल्ले थोडे प्रोजेक्ट जे कंप्लिशन स्टेजीचेरूय पावल्या. तिसरी गजाल थोड्या प्रोजेक्टा खातीर आमकां काही प्रोजेक्ट घेता आसतना लँड एक्विजिशन जे आसा हें प्रॉपर जावंक नाशिल्लें. अशाय पद्दतीचे प्रोजेक्ट आसात ते लँड एक्वायरूच नाशिल्ले तेज्या खातीर आनी ते प्रोजेक्ट तेन्ना घेतले गेल्ले आसा. तेय थोडेशे प्रोजेक्टा खातीर फॉर एग्जाम्पल ताजो भितुरलो मर्मगोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्सपान्शन ऑफ रोड आनी हे लँडूच नाशिल्ली थंयसर. सायडींतली लँडूच आमकां मेळनाशिल्ली म्हणूनय ते प्रोजेक्ट उरल्या. थोडे कडेन फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर्स, थोड्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी काम घेतलां आनी तेज्या उपरांतूय ते प्रोजेक्ट सोडून गेल्या. अशी डिफरंट रिजन्स जी आसा पळय न्ही ही डिफरंट रिजन फॉर द डिले ऑफ द प्रोजेक्ट आसा. बट आमी प्रायोरिटी लिस्ट फायनलायज केला. प्रायोरिटीन घेवपाचे प्रोजेक्ट म्हणजे नीड कितें गरज आसा ही वळखून आमी ते प्रोजेक्ट हे घेतलेले आसा आनी जाता तितके बेगीन जे आसा पळय न्हू ते प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करतले.